पोक आमसोल करपाक हांवें 12 ते 15 पेपरकॉर्न्स, 7 ते 8 क्लोव्स, 1.5 इंच जिंजर, 3 गार्लिक आनी 3 ग्रीन चिलीज घेवन बरें क्रश केलें. मागीर 1 kg पोकाक सॉल्ट लावपाचें एज पर टेस्ट आनी ते क्रश्ड पेस्ट घालून तितून 2 to 3 कश्मीरी रेड चिलीज, 1/4 कप ऑफ टॅमरिन पल्प, 2 to 3 रेड बटन चिलीज आनी 1 टीस्पून ऑफ टर्मरीक पावडर लावन बरें मिक्स करून तेका ओवरनायट मॅरिनेट करपाक दवरपाचें. नेक्स्ट डे तितून हांवें 3 स्लायस्ड ऑनियन्स घातल्या आनी बरें मिक्स करून तेका स्लो टू मिडियम फ्लेमीर कूक करूंक दवरला. धापून कूक करपाक जाय फॉर अबाउट 5 to 8 minutes अंटील ते पोक उदक सोडिसोर. मागीर उदक सोडल्या उपरांत तितून कोकम बिड्डी सोला घालपाक जाय अरावंड 8 to 9 आनी तुमकां आनीक आंबट जाय जाल्यार आनीक घालूंक जाता. मागीर पोत्तून दाखून कूक जायसर दवरपाचें आनी लास्टाक सॉल्ट एडजस्ट करून इल्लीशी विनाग घालून मिक्स करून सर्व करपाचें. सो इजी एंड सुपर टँगी एंड टेस्टी पोक आमसोल और पोक सोलांतुले रेडी हा. तुम्ही डेफिनेटली हो रेसिपी ट्राय करून पळोवया आनी म्हाका कमेंट करून सांगा. Don't forget to like, share and subscribe to Chopping Blog for more interesting recipes.